नमस्कार येवकार गोवा टुनायट दीप्ती नागवेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। केंद्राची गोयच्या CZMP 2011 मान्यताय। प्लान 25,000 स्केलीचो 4,000 स्केलीची गोयची मागणी केंद्रान मारली भायर। CZMP 2019 प्लानाचे काम सुरू। एकशे 82 सीटांच्या गुजरात विधानसभा वेंचणुकेचो शंखनाद। 2 पावण्यार वेंचणूक। पयल्या पावण्यार 1 डिसेंबर, दुसऱ्या पावण्यार 5 डिसेंबराक वेंचणूक। गुजरात हिमाचलाचे 8 डिसेंबराक निकाल। वीस वर्सांचे कारकिर्दींत आपणे आरोप पचयले, गाळयोय खाल्यो, फरक पडना। भ्रष्टाचारा आड वावुरतल्यांक डिफेन्सिव्ह जावपाची गरज ना। विजिलन्स सप्तकांत प्रधानमंत्र्याचो उलो। लाल किल्ल्याचेर हल्ल्याच्या आरोपीक फाशी। सुप्रीम कोर्टान लष्कर-ए तैयबाचो आतंकवादी महम्मद आरिफाचो रिव्ह्यू अर्ज मारलो भायर। 3 जवानांक हल्ल्यांत मरण। आयुष हॉस्पिटल मोपा जुवारी पुलाचे उक्तावण डिसेंबरान प्रधानमंत्र्याच्या हातान। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद म्हणटा ड्रग्साक लागून गोंयान गुन्यांव वाडटा। नितळ पर्यटनाक गोयची देख। मोपा विमानतळाक सर्गेस्त मुख्यमंत्री भाऊ बांदोडकराचे नाव दिवचे। पेडण्यां विमानतळ नामकरण समितीच्या बावट्या सकल वेगवेगळे पक्ष आनी लोकांची मागणी। डिसेंबर जानेरासावन गोंयान लायटीचे स्मार्ट मीटर बसोवपाचे काम सुरू। वीज मंत्री सुदिनाची घोषणा। केंद्राकडच्यान 469 कोटी मंजूर। लायटीच्या स्मार्ट मिटरांचो खर्च बिलांतल्यान वाशील। आणि सोलर ट्रॉलर वास्को लॉन्च। वीज मंत्री म्हणटा वर्ष 2030 मेरेन 50% ग्रीन एनर्जी वापराच्या प्रधानमंत्री मोदीच्या संकल्पाची सुरुवात। ट्रॉलरवालो म्हणटा डिझेलाचे पैसे सालवार। खबरो विस्तारान। केंद्रीय पर्यावरण आणि रानां मंत्रालयान गोयच्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2011 बावटो दाखयलो। प्लान 25,000 स्केली बदला 4,000 स्केलीन दिवचो म्हूण गोयची मागणी केंद्रान मान्य करूना। CZMAचो वांगडी सचिव दशरथ रेडकारान प्रुडंटाक ही माहिती दिली। ते वटेन CZMP 2019 प्लॅन करपाचे काम खंय हातान घेतला। आमकां आयज मेसेज मेळ्ळा त्या प्रमाणे प्लॅन आमचो सायन जाल्लो आसा MFA कडल्यान आनी आमचो प्लॅन आतां आयज नाल्यार फाल्यां गोंया पावतलो आनी मागीर तो प्लॅन आयल्या नंतर आमी तो स्कॅन करतले आनी तो आमी वेबसायटीचेर घालतले। डायरेक्टर एनवायरमेंटाचेर आनी CZMAच्या वेबसायटीर घालतले। ह्या प्लॅनान 2011 कितें घातलेलें कितें काडलेलें भितरलें? ह्या 2011 प्लॅनाचेर आमी म्हटलां तशें पोर्ट लिमिट्स काडलेले आसा, स्ट्रक्चरां सगळीं काडलेलीं आसा। ओन्ली हेरिटेज सायट आनी आर्किओलॉजिकल सायट्स ह्योच दाखयलेले आसा। हायटायड लायन आसा पयली पासून 2011 आसा तशीच उरतली। म्हणजे 0 to 200 NDZ आनी 200 to 500 they can go ahead with the construction subject to approval and river will be 100 meters. ओके, प्लॅन स्टेट परत स्ट्रेस करताली की 1:25,000 तो 1:4,000 आसचो म्हणून तेजेर पण कितें रिलॅक्सेशन? MIF म्हणटा की 1:25,000 स्केलीनूच प्लॅन जावपाक जाय। 4,000 जाय जाल्यार स्टेटीन कॉल घेवचें आमी। ते वटेन CZMP 2019 प्लान करपाचें काम हातान घेतलां। ताचे कोटेशनाक एक केरळी कंपनी फुडें आयल्या। नव्या प्लानांत न्हंयच्या वाठारांनी नो डेव्हलपमेंट झोन 100 मिटरावेल्यान 50 मीटर जातलो, जाल्यार थोडे कडेन खंय मँग्रोव बफरूय डिलीट जातलो। We have started in the process of 2019 plan. We have asked for a quote and one Kerala company has given us the quote. So we have been coordinating with them and we have asked for some clarifications. Moment we received it, we will issue the work order and accordingly go ahead in preparation of 2019 plan. तितून वेगळे कितें आसतले? तितून वेगळे फक्त आसतले की जे हे आसा आमची रिवर लायन जी आसा ती 100ची 50 मीटर जातली
आणि मँग्रोव बफर्स जे आसा तो थोडोसो डिलीट जातलो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गुजरात विधानसभेचे वेंचणुके खातीर वेंचणूक आयोगान स्केड्यूल जाहीर केले. देशाच्या राजकारणाची फुडली राजकी दिशा दाखोवपी ही बीजेपी आनी प्रधानमंत्री मोदीचे बालकिल्ल्यान 182 सिटांची वेंचणूक डिसेंबरान जाता. पयल्या पावण्यार 1 डिसेंबराक आनी दुसऱ्या पावण्यार 5 डिसेंबराक मतदान जातले. 8 डिसेंबराक हिमाचल आनी गुजराताचो निकाल. The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. मजगती ब्रेस्तारा 5 राज्यांच्या 7 मतदारसंघांनी वेंचणूक जाली. मतमेजणी आणि निकाल 6 नोव्हेंबराक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकाराचो मुखेली म्हूण 20 वर्सांचे कारकिर्दींत आपणे आरोप पचयल्यात, गाळयोय खाल्यात, कांयच फरक पडना. भ्रष्टाचारा आड वावुरतल्यांक डिफेन्सिव्ह जावपाची गरज ना. प्रधानमंत्री मोदीचो उलो. तो केंद्रीय दक्षता आयोगाचे जागृती सप्तकाचे कार्यावळींत उलयलो. दरेक सरकारी अधिकाऱ्यान भ्रष्टाचारा आड खंय निर्णायक झुंज दिवंक जाय. भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले सीबीसी जैसे सभी संगठनों को, और यहां सभी उस आपकी एजेंसी के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है. अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों. हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है. ये काम हमको करना है. और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे. इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा. ये सब होगा. मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों. लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है. मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों. कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है. वो सत्य को परखती है, सत्य को जानती है और मौका आने पर सत्य के साथ खड़ी भी रहती है. मैं अपने अनुभव से कहता हूं दोस्तों. 2000 लाल किल्ल्याचेर हल्लो करपी आरोपीक फाशीच. सुप्रीम कोर्टांत आतंकवादी मोहम्मद आरिफाचो रिव्ह्यू अर्ज न्हयकारलो. लष्कर ए तैयबाचो आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाकाक खून आनी भारता आड झुंज ह्या गुन्यांवांक सकल फाशी. हल्ल्यांत 3 जवानांक मरण आयिल्ले. सरन्यायाधीश यू ललित आनी जुईज बेला त्रिवेदीन आतंकवाद्याचो रिव्ह्यू भायर मारलो. धारगळे आयुष हॉस्पिटल, जुवारी पुलाची एक सायड, मोपा विमानतळ अशा प्रकल्पांचे उक्तावण डिसेंबरांत प्रधानमंत्री मोदी करतलो. तारीख निश्चित जावंक रावल्यात म्हूण केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक उलयला. नितळ पर्यटनाक गोंयांत उबारिल्ली पावलां खंय म्हत्वाची, देशभर तशेंच जावंक जाय. ड्रग्साक लागून खंय गोंयांत गुन्हे वाडल्यात. सगळी तयारी जाल्या. आम्ही फक्त पीएमची डेटीची वाट पळयता, कारण एअरपोर्ट, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, त्याचबरोबर कदाचित पुलाचो एक भाग, जुवारी पुलाचो एक भाग ऑलरेडी तयार जाल्लो आसा. ज्यो काही गोष्टी एकच पडून पीएमच्या हस्ते ताचें उद्घाटन करप अशें ताचे फाटलो
हेतू असा पद्धतीने गोव्याने केलाय त्याच पद्धतीनं हा सगळीकडे झाला पाहिजे. ह्या ज्या काही मधल्या गोष्टी चालतात टुरिस्टना सतावण्याच्या काहीतरी वाईट गोष्टी घडतात आणि देशाचं नाव बदनाम होतं. ड्रग्सचा जो प्रसार चालू आहे त्याचं ते हे मूळ कारण आहे असं मला वाटतं. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी कम करण्यासाठी सरकारने पावलं उचलली पाहिजेत. केंद्र सरकारही त्याच्या निश्चितपणे सहकार्य त्यांना करेल. मोपा विमानतळाक भाऊ बांदोडकराचेच नाव दिवचे म्हूण पेडणे आवाज. विमानतळ नामकरण समिती सकल वेगवेगळे पक्ष आणि लोकांनी मिळून मागणी. गोंयांत प्रतिभाऊ करपाचे यत्न चल्लात म्हूण सुभाष वेलिंगकराचे बीजेपीचेर फार. भाऊन राष्ट्रभावना संस्कृती उदरगतीची बुन्याद घाली. पर्रीकाराक लागून खंय कसिनो शिंदळकी ड्रग्स आयले आणि त्या क्रमवारीत पहिले नाव येतं ते भाऊसाहेब बांदोडकरांचे. याबद्दल कोणाचेच दुमत असूकच शकत. तर भाऊचेच नाव ह्या अत्यंत महत्वाच्या प्रकल्पाक दिवंक जाय हे मागची भावना अशी की अशें एअरपोर्ट पुन्हा पुन्हा जावचें ना. विकास कामां भाऊसाहेबांनी केल्या ताजे नव्या पिढयेक कांय खबर ना आणि म्हणून ती विकास कामां सोडा. गोंयचो आत्मो ह्या लोकांनी जो खंडीत केला 2012 पासून तो आत्म्याचो त्या गोंयचो पिंड उबो करपाचें काम भाऊसाहेबांनी केल्लें. ताज्या बरोबर उलटें काम हे लोक गेली 10 वर्सां करता तें हांव पळयतां. ते काझिनोचे राज्य करपाचें काम मनोहर पर्रीकारान केलें. काँग्रेसान एक हाडलो आसतलो काझिनो तो ऑफ शोर आसपाक जाय अशा प्रकारचें आशिल्लो. कायद्यान दुरुस्ती केली आणि तो मांडवीच्या न्हंयच्या काठाचेरूच आसपाक जाय खोल दर्यान न्हय अशा प्रकारचें एक न्हय 6 कॅझिनो हांगा हाडले. वेश्या वेवसाय युक्त गोवा अशी इमेज केली. ड्रग्साचो फैलाव मोठ्या प्रमाणावर ते कितें लिंबू पाणी पिवपाक येता कॅझिनोन लोक तांकां ड्रग जाय. त्या ड्रगाचे सगळे धंदे आणि तातूंतल्यान हांचे हप्ते त्या कॅझिनोंतल्यान बेगो वतात हप्ते वतात आणि हे करणाऱ्या भ्रष्ट लोकांची उदाहरणां तुम्ही प्रतिभाऊ म्हणून दिवपाक सोदतात. भाऊसाहेबांचें नेतृत्व हे नैतीक नेतृत्व आशिल्लें. मोरल नैतिकतेचो मानदंड भाऊसाहेब आशिल्ले. म्हाका सगळ्यांचे कितें कितें आसा तें लफडी खबर आसात. तांच्या कडेन तुलना करपाची त्या व्यक्तिमत्वा कडेन तुलना करपाची कोणें कापासदाद करपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. घरांक 50-60 वर्सां कांयच जायना कारण मेंटेनन्स जाता. स्पोर्ट्स ग्राउंडांचे जायना कारण पयशांचो उणाव. खेळा मंत्री गोविंद मोरजे ग्राउंडाचे इन्स्पेक्शन करूंक गेल्ले कडेन उलोवन मेकळो. ग्राउंडावेलो सिटींग स्टँड काबार जाला. तो नव्यान बांदून जिम आनी बाकीच्यो सुविधा दिवपाचें उतर ताणें दिलां. आमदार जीत म्हणटा कितें तें बरें करात. मेंटेनन्स हो खूब महत्वाचो आसा. आमी घरान जेन्ना रावता आमची घरां जवळ जवळ 50-60 70 वर्सां कांय जायना कारण ताका रेग्युलर मेंटेनन्स आसता. तशें आमची ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अजून पर्यंत तशें मेंटेनन्स कांय जालां कारण फायनान्शियल क्रंचूय आसा. हांवें म्हजे इंजिनियराक डायरेक्शन्स दिल्ले आसात की ताजे स्टँडर्ड किंवा एटलिस्ट जे प्ले फील्ड जो आसा तो एज पर तुमी स्टँडर्ड करचो आणि हो जो एंटायर जो स्टँड आज बांदिल्लो आसा तो टोटल डिटेरियोरेटेड कंडिशनान आसा. फाल्यां सकाळी कसली आपत्कालीन परिस्थितीन कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार वी शूड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल म्हणूनच ताजेर एक स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचें. त्याच प्रमाणे स्ट्रक्चरल ऑडिट जावचे पेक्षा दोळ्यांनी नेकेड आयडान ते सांगता की बाबा हाजेर आमी कांय करपाक शकना आणि म्हणूनच ते रिस्टोर करपाक वयचे पेक्षा म्हाका दिसता एंटायर स्टँड आमी नवो जर गेलो जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत भितर खूब हें जातलें. आनी म्हणूनच म्हज्या इंजिनियराक हांवें सांगिल्लें आसात की 2 ऑप्शन आसा आमचे कडेन. एक तर रिस्टोर करपाचें पळोवपाची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कितली आसा ती आणि ना जाल्यार टोटल डेमोलिशिंग करून ताका परत आमी रिकन्स्ट्रक्ट करपाचें. जेन्ना ह्यो प्रोजेक्ट घेतले करचे पयलीं एंटायर पंचायत बॉडी मिनिस्टर आनी सगळे तेंचे ऑथॉरिटीचे ऑफिसर्स आहा तांकां घेवन एक मिटींग जातली आनी मागीर प्रोसेस स्टार्ट करतले आमी. डिसेंबर जानेरा सावन गोंयांत लायटीचे स्मार्ट मिटर बसोवपाचें काम सुरू जातलें. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान जाहीर केला. तो सांगता ते प्रमाण डिसेंबरान टेंडर प्रक्रिया पुराय जातली.
हे येवजणेक लागून खंय केंद्राकडच्यान 469 कोटी मंजूर जाल्यात. टप्प्याटप्प्यान ही येवजण चालीक लागतली. लायटीच्या बिल्यांतल्यान खंय मिटराचे पयशे सरकार वाशील करतलो. आम्हाला 469 कोटीचं सँक्शन ऑलरेडी आम्हाला दिलेलं आहे आणि बेस्ड ऑन दॅट आमचं टेंडरिंग प्रोसेस चालू आहे आणि टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट झाल्यानंतर जवळजवळ डिसेंबर जानेवारीपर्यंत आम्ही स्मार्ट मीटर बसवायला चालू झालं. स्मार्ट मीटरचा मध्ये ज्या काही गोष्टी आहेत ते खूप चांगल्या आहे. एक म्हणजे जो लोड असतो तो लोड जर तुम्ही कमी दाखवला आणि तुमचा ॲक्च्युअल लोड जास्त आहे तर तुम्हाला फाईन असते आणि परत कट होतो. दुसरं बिलिंग जर वेळोवेळी भरलं नाही तर तुमची लाईट कट होते आणि प्रत्येक गोष्ट आम्हाला ते जर काही केलं कस्टमरने तर ते आम्हाला पण कस्टमरचा पण जास्त फायदा आहे कारण त्यांना बसून सगळ्या गोष्टी म्हणजे जे कोण त्यांना असं असतं की खूप गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये त्रास देतात अशा कंप्लेन असतात त्या कंप्लेन सगळ्या कमी होणार स्मार्ट मीटर आल्यानंतर कारण बिलिंग प्रोसेस कमी होणार. जेटी पॉलिसीचेर मागयल्ल्यो चडश्यो सुचोवण्यो सारक्योच 1-2 उतरां फाटीं फुडें करून कट पेस्ट. सर रापणकार संघटनांच्यो एक सारक्योच सुचोवण्यो म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन सांगता. हाच्या फाटलो हेत खंय उगड. दर्यादेगांनी बेकायदेशीर गजाली जाता म्हूण लोक बोवाळ मारता. मात त्यो नितळ करूंक हातान घेतिल्ली जेटी पॉलिसी खंय तांकां नाका. जेटी पॉलिसी काढली लोक बोवाळ मारता. जेटी पॉलिसीचे इनपुट्स घेतले खूप जाणांनी कॉपी स्टिक पेस्ट तुमकां दाखयता हांव. ही कंप्लेन आमचे सजेशन्स आयल्या पळय गुड सजेशन वी विल टेक बट इट इज सरप्रायझिंग दॅट मॅनी ऑफ दोज लेटर्स आर जस्ट कॉपी स्टिक पेस्ट. म्हणजे एकट्यान बरयल्ली गजाल मातशी इंग्लिशीचे 2-3 वर्ड चेंज करून तीच टक तीच मागल्या तेच मागणें सेम सेपरेट लेटर इज सेम स्टिक पेस्ट. सो कळटा की इंटेंट मनशाचो कितें आसा. आमी तुमकां क्लियर सांगलें रामपणकारा कडेन आमी पावत ना फिशिंगे कडेन पावत ना आमी पावता सांता मोनिका जेटी कडेन सारकें आसा तुजें. आतां तूंच म्हाका विचारता थंय मॅच चल्ला म्हणून तो मॅच जाग्यार घालपाक पॉलिसी न्ही रे. सो लेट अस गेट थिंग्स रायट. आय थिंक वी आर मून द रायट डिरेक्शन बट इम्पॉर्टंट इज ज्यो गजाल्यो जाता वी आर इक्वली अकाउंटेबल टू आवर पीपल आनी गोंयकारांक खंयच कमी न जाता. वी वील एन्श्युअर दॅट बिझनेस गोज वेल बट प्रॉपरली. इस्लामीक पद्दतीन हलाल सर्टिफिकेशन करपी संस्थांचो आतंकवादा कडेन संबंद. कितल्याशाच आतंकवाद्यांक केशींनी अर्थीक मजत दिवंक हे फंडींग जाता. हिंदू जनजागृती समितीचो दावो. FSSI FDA प्रमाणीकरण संस्था आसतना अशे तरेन बेकायदेशीर आनी सरकारी संस्थांक समांतर संस्था चलतात. हलाल इकॉनॉमी आड समितीची मोहीम. जर माझ्या प्रोडक्टला भारत सरकारने ग्रीन डॉट दिला FSSI ने ग्रीन डॉट दिला याचा अर्थ माझं प्रोडक्ट 100% व्हेजिटेरियन आहे. तर जमियत उलेमा हिंद ही कुठली संस्था की FSSIच्या नंतर सांगते नाही हलाल सर्टिफिकेट घेतलं पाहिजे आम्हाला चेक करायचं त्याच्यामध्ये पोल काय. अरे भारत सरकारने त्याच्या लॅबमध्ये टेस्ट करून माझ्या प्रोडक्टला 100% व्हेजिटेरियन दिलं ना मग तुम्ही कुठले सायंटिस्ट आले मदरचा कुठला सायंटिस्ट झाला. प्रायव्हेट लेवलला सर्टिफिकेशन चालू करून ह्या सगळ्या गोष्टी आज चालू आहे. फ्रॉम लष्कर-ए-तोयबा अल-कायदा टू इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट the sordid history of Jamiat Ulema Hind of extending legal aid to terror actors. दूसरी आउटलुकची बातमी जमियत उलेमा हिंद प्रोवाइड लीगल एड इन मेनी केसेस. जमियत उलेमा हिंद हलाल सर्टिफिकेट देते पर ईयर पर प्रोडक्ट 60,000 रुपीज घेते आणि हे जे करोडो रुपये जमा होतात ते खर्च कुठे करते 700 टेररिस्टच्या लीगल केसेस चालवतात. त्याच्यासाठी ॲडव्होकेटची सगळी फीस देणं मोठमोठे ॲडव्होकेट्स देणं लीगल एक्सपेन्सेस सगळं करणं या सगळ्या गोष्टी जमियत उलेमा हिंद आणि हे लपून नाही करत ओपन आहे सगळ्या न्यूज आहे त्याच्या. जमियत उलेमा हिंदच्या वेबसाईट वरती गेला त्यांचं सोशल ऍक्टिव्हिटी आहे की मुस्लिम युथला आम्ही मदत करतो लीगल केसेस. म्हणजे कशा पद्धतीने हे देशाच्या विरोधात चालू आहे. आता हे हिंदू महासभेचे कमलेश तिवारी ज्यांची हत्या झाली त्यांची हत्या झाली जमियत उलेमा हिंद टू प्रोव्हाइड लीगल एड टू तिवारी मर्डर ऍक्टिव्हिस्ट. त्यांची मर्डर ज्यांनी केली त्यांची पण केस जमियत उलेमा हिंदच लढत. मग जमियत उलेमा हिंद हे सगळं कशातून करत आहे. तर हा जो प्रश्न आहे की भारत सरकारमध्ये प्रायव्हेट सर्टिफिकेशन चालू आहे याला विरोध. या सर्टिफिकेशनचा पैसा देशविरोधी कामासाठी वापरला जातोय त्याला विरोध. या दोन्ही दृष्टिकोनातून आपण हलालच्या विरुद्ध कॅम्पेन चालू केलेली आणि
सोलर ट्रॉलर वास्को लॉन्च वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान लॉन्च केलो. वर्ष 2030 मेरेन 50% ग्रीन एनर्जी वापरूंक जाय म्हूण प्रधानमंत्री मोदीच्या संकल्पाची खंय ही सुरवात. सौर उर्जा काळाची गरज. ट्रॉलरवालो म्हणटा ताजे डिझेलाचे पयशे वाचता. नुस्तेमारी मंत्री म्हणटा केंद्राकडच्यान ट्रॉलरवाल्यांक शक्य तितलो आधार मेळोवपाचो यत्न. फिशिंग ट्रॉलर आसा त्या ट्रॉलराचेर सोलर सिस्टम बसयल्या जेणे करून तिचो फायदो सबंद ट्रॉलरवाल्यांक कमीत कमी जातलो. हांव म्हणना भरपूर जातलो पूण कमीत कमी जातलो. हातूंत काही मॉडिफिकेशनाय मुखार येतली आनी ही मॉडिफिकेशनां करपा खातीर आमचे इंजिनियर प्रयत्न करतात. सोलर पावर जी आसा ती मुखार मोठ्या प्रमाणात मॅन्युफॅक्चर करपाची आवश्यकता आसा. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन आमकां सांगलां की 2030 पर्यंत जवळ जवळ 50% ऑफ द टोटल पॉवर ऑफ इंडिया ची ऑलमोस्ट अबाउट 600 गिगावॅट आसा. ताजे पेक्षा चड ही ग्रीन एनर्जी मार्फत तयार जावपाक जाय. आमी लोकांनी आतां अंडरस्टँड जावंक जाय आमचे सगळे गोंयकारांक तशें आख्खे भारताच्या लोकांनी की आमचो फ्युचर आसा ती सोलर एनर्जी. तरी ऑल्टरनेट वचपा खातीर सोलर एनर्जी ही सगळ्यांत बरी. जरी इन्वेस्टमेंट पयलो चड आसलो ताजे फायदे इन द लॉंग टर्म खूब आसा आनी त्या खातीर आज उमेद जाता की आज वास्कोच्या एका बोटकारान आज आपल्या हाका बोटीक ही सोलर एनर्जी लायल्या. ज्या ओनरान जो रिस्क घेतला आणि हे स्टार्ट केला खरोखरच हे एक्सपेरिमेंट फायदेशीर जातलो. जशें आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर पवारान सांगला की सबसिडी करतले हे आम्ही डिपार्टमेंट तांकां 25 लाख दिताच पूण सोलर हे बसोवपाक आमी तेजे प्रयत्न करतले. सोलर घाल्ले तेजे म्हाका आयसाचे सेविंग जाता. इलेक्ट्रीक पंप यूज केले. स्टॅग्नंट वॉटर सबमर्सिबल पंप यूज केला आनी तांकां पिवपाक फिल्टर उदक. फायदो डिझल कॉस्टिंग कशें फ्युअल प्रायस रायज जायताय. हे कॉस्टिंगाचेर आमकां बेश्टे इंजीन स्टार्ट दवरून बेश्टे रेस करून पंप यूज करपा जायना. गोंयांत शेतकी शिंपणावळ आनी पिवपाचे उदकाची गरज भागोवंक 10 ते 12 बंधारे जाय म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयला. लोकांचो बंधाऱ्यांक विरोध ना मात तांकां राखणे म्हणत जाय म्हूण मंत्री सांगता. शिरोडकारान बेतोड्यान नवे रेड लायन 300 मीटर वॉटर सप्लाय वाल्वाचे उक्तावण केले. सरपंचान म्हटला आमकां बंधारो जाय. इतलेंच कितें की उदकाची भरती जाता पळय न्ही उदक जे येता पावसांत थंय आमकां रिटेनिंग वॉल दिवपाची. आमी ते बंधाऱ्या भितर सुद्दां प्रोविजन केल्लें आसा. थंय ती रिटेनिंग वॉल बांदपाक जी उंच तशी धड बांदली उदक भितर येना तेच प्रोविजन करताले. जे जे जाग्यार आमी बंधारे बांदल्यात ते सगळे बंधाऱ्या कडेन ज्या प्रमाणे लोकांची सुचोवणी आसा की उदक भितर सरचें न्ही म्हणून किंवा गांवांत येवचें न्ही म्हणून थंय थंय रिटेनिंग वॉल घेतिल्लें आसा सगळे कडेन. म्हणल्यार आनी हांगाय बी तशेच पद्दतीन तुगेलें बांदावळ करता. व्हाळ किंवा न्हंय जी कितें आसा त्या लेवलाचेच उदक उरता. तेच आमकां जवळ जवळ लाखभर मेळटा तितले लेवल सांबाळ्ळे जाल्यार. पण हे बंधारे बांदपूय गरजेचे आहा म्हणटा. अशे प्रकारचे जवळ जवळ 12 बंधारे बांदचे पडटात गोंयांत. आतां आमी दुसरो बंधारो जो आसा पयलीं तो साळ म्हणटा ते गांवां बांदता कळ्ळें की ना. ताजे नंतर मागीर आनी एक बंधारो जो आसा पळय आमच्या हेवटेन निरंकाल जाता. अशे पद्दतीन जवळ जवळ 10 ते 12 बंधारे बांदचेच पडटले जेणे करून आमची उदकाची मागणी जी आसा शेती खातीर आनी पिवपा खातीर ही आमी निभावंक शकता. पूर्वापार चलत आयिल्लो शेतकी वेवसाय फुडें चलतलो म्हूण नेम ना. नवी पिळगी शेतां करूंक सोदिना. सरकाराची सबसिडी वेळार मेळना. त्या भायर आधारभूत मोलूय पावना. कुडतरेच्या शेतकारांच्या कपलाक आटयो. सरकाराच्यो स्किमी खंय फकत कागदार. आमदार मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें म्हूण उलो. हें आमगे पुर्वजांचें सगळें दायजांनी आमकां दिल्लें हें शेतां एग्रीकल्चर रोवपाचें तें आमकां मागीर आनी म्हाका दिसना हें आनी 1-2 पिळगी मुखार वयता तेन्ना आमगे नात्रां आमी पळोवपा मेळटलें अशें म्हणून. कित्याक आमी अशें करून निग्लेक्ट केलें जाल्यार आज शेतांक लेबर कॉस्ट 1000 जाला पूण प्लस जेवण दिवपा जाय ताका तो कट सोरपीत जाल्यार सोरोय दिवपा जाय मानायांक. काम कांयच जायना. 9 येतात 12 वयतात. ताका लागून आमी गव्हर्मेंटान जी आमकां सबसिडी केल्ली जी रिजनलान करून घेतिल्ली मेशनाची आनी प्लस भाताची करून घेतिल्ली 20 रुपया भाताची रेट आनी आमकां त्या भाता 20 रुपयान आमकां पुरवडना.
ज्यो स्किमी आहात त्यो पेपरा पुरत्योच जाल्ल्या आहात आनी AC ऑफिसां पुरत्योच जाल्ल्या आहात. आमी सगळे उमेदीन हे रोयताय, हे आमगे पुर्वजां गेले फुडले म्हूण आमी सांबाळटाय क्लिननेस आनी आमचो MLA आमकां सपोर्ट करता. तो हे एग्रीकल्चर चोडलां कुट्र्या नो डावट. हांव हे सगळे आमगे CMा सांगू सुद्दां CM साहेबा तेणें हिंगेचे आमी रेडी आहाय ताका उलोवपाक. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.